Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. झडपी वेचणूक 4 दिसांचेर तेकली. शेनवारा मतदान आणि वेचणूक तेकता तशी झडपी मतदार संघ पावंड्यार वेगवेगळे राजकीय समीकरणां जाहीर जावंक लागल्या. कांयकडे आमदार, कांयकडे पक्षांची सेटिंगां. गोंयभर सद्याक झडपी कोण कोणाचो उमेदवार, कोण कोणाक तेको दिता, कोण तेको काडटा ताचेर कफुसांवां. कोण ओपन सपोर्ट जाहीर करता जाल्यार कोण भितरल्यान. फोंड्याय अशेंच कफुसांव. सुटलेले वेळार ते मनशांनी करचे न्हू. अशे वेळार अशें जे राजकारण करता आनी हे पळय राजकारण आमगेले खंय वचून कितें करता जे आतां मांद्रे जालें. मांद्रे ते कॅन्डिडेट जो आसा ते मांद्रेचे तुवें काँग्रेस कॅन्डिडेट काडला डायरेक्ट एका एमजीची सपोर्ट केलो आनी थंय आमगे रोखडेच कॉम्प्रोमायज जाता. हेणी पार्टी विकपाक काडलें काय कितें. गिरीश शानी तुका दिगांबरान तुमी थंय व्हरून तें कितें करता. तुमी अशें करूं जायना. तुमी तुमचे कॅन्डिडेट आतां दवरपाक जाय. तुमचे कॅन्डिडेट गेलो कितें सपोर्ट केलो सोडून दिवपाक हें चुकीचें आसा. आनी व्हडले उलयतले चड उलयता सगळें कामां. काँग्रेसीन सपोर्ट केला काय म्हणून आनी कोण आमी कांय खबर ना. काँग्रेस कितें करता आमकां कांयच खबर ना. आनी ते कितें करता खंय वयता आनी कितें करता खंय बसता खंय उठता कांय कळना गेलें. हांव आसा लोईजी आसा तुका रिजिनाल आसा राणे आसा खुद्द दिगांबर आसा. कित्याक पार्टी मिटींग आपयना आजून शेअरबीची मिटींग आपयना. अरे हेका कोरोना प्रश्न 5 जाण आसा. थोडे कडेन दुसऱ्यांचे कॅन्डिडेट विड्रॉ करून सुरू केल्लो आसा. सो हे फाल्यां परवा म्हणल्यार पिक्चर क्लियर जातलें. खूब कडेन आमी थोडे सॅक्रिफायस करतले खूब कडेन बाकीचे पूण सॅक्रिफायस करतले पूण उद्देश आसा की बीजेपीच्या कॅन्डिडेटांक व्हरप कारण लोकांचो हावेस आसा. पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपीक बूथ शिकोवंक त्यागाची भाशा करता. फोंड्या काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष म्हणटा काँग्रेसीन खंय कोणाकडेच सोयरीक जुळयल्ली ना. आनी सांगता आमी काँग्रेस पार्टीन कोणा कडेन सोयरीक करूं ना. आमकां कोणा कडेनूच सोयरीक करपाची इच्छा ना आनी गरजूय ना. ह्या कफुजावान मगोन फंड मारले. दोतोर केतन भाटीकर म्हणटा फोंडेचो काँग्रेस आमदार खंय बीजेपीच्या प्रचाराक लागला. फोंड्या खंय काँग्रेस बीजेपीची युती. फोंड्याचे आमदार काँग्रेसींत रावन भाजपाक मत करा हे सांगपाक लागल्यात. तांचे गेल्ले थोडे कावन्सिलर आनी पंच सुद्दां काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक प्रचार करतना आमकां पळोवपाक आयिल्ल्या. सो तशें फोंड्या बद्दल कितें आयकलां तुवें कोणा सपोर्ट केला बीन म्हणून. फोंड्या बद्दल भितरल्यान ऐकलां न्ही. आमकां आमी जंय खांडेपारा भोंवल्या प्रभुनगरान भोंवल्या काल नागजर भोंवल्या थंय क्लियर कट मेसेज जाल्या की आमदार सांगता की बीजेपीक मत घाला म्हणून. इतले मजगतीं एनसीपी काँग्रेसीचो लागचार. एनसीपीचो उमेदवार काँग्रेस उमेदवाराक तेंको दिवन मेकळो. हांव आयज डिक्लेअर सपोर्ट हेका करता आमचो कॅन्डिडेट नारायण रेडकर फूल पाठिंबो आसा आनी ताका आमी जिखून दितले अशें इतले हे घेतलेले आसा कोरगांवसून. आनी जे हांगा कॅन्डिडेट रावल्या कोरगांवान तांकां कितें येना बिल्डर लॉबी म्हणून तांकां एक हें आसा कळ्ळें. आनी चड तेंचें कितें हें जावपाचें ना. आनी फूल लोक जो आसा सद्या तो सगळो नारायण रेडकरा वांगडा हांव फूल कोरगांव फूल हें करून तांकां दितलो आनी तांकां विजय करतलो इतलें नक्की. 12 डिसेंबराक झडपी वेचणूक. 14 डिसेंबराक निकाल. झडपीक घाल्ली उमेदवारी आनी केल्ल्या झडपी प्रचारा उपरांत कोविडाचे 9 म्हयने गेले. परिस्थिती बदल्ली. राजकीय परिस्थिती बदल्ली. निमाण्या 4 दिसांक त्याग, युती, सेटिंगां, लागचार, सोयरिकांक नेट. झडपी वेचणूक पक्ष पावंड्यार जाल्ल्यान कोण कोणाचो न्ही मतदारांचे कफुसांव. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.